हाँ सर यस हाय वा मागची वर बघ. मला अधिक विचार आजच्या कार्यक्रमाक उपस्थित असलेले आमचे ज्येष्ठ नेते आणि आमचे मित्र बाप गोविंद पर्वतकर, तसेच आमचे झेडपी बाय खडपे, आमचो सरपंच बाप वीर, तसेच माजी सरपंच बाप अशोक, माजी सरपंच बाप आमचे बाप शंकर माले, बाप पंच सरपंच बाप संतोष मळी, उपस्थित बाप प्रकाश, उपस्थित सगळे ग्रामच पाहुणे आणि बंधू. चड खुशी बघता ही फुटपाथाचे फाउंडेशन जाता आणि बरी फुटपाथ हांगासर जातली. फुटपाथा वयल्यान गाडयो सुद्दां वचूं शकतात, कांय प्रॉब्लेम ना. त्या रितीन अशी फुटपाथ जातली, रस्तोच जातलो असो म्हणपाचो. हे घालून 99 हांव निवडून आयिल्लो 99 म्हाका याद येता. आज 4 फाटी ह्या मतदारसंघान हांव निवडून आयलो आनी तुमी म्हाका सपोर्ट केला म्हणून आज हांव आमदार जावपाक पावलो, मंत्री जावपाक पावलो, आज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो. हें सगळो तुमचो आशिर्वाद आनी तुमचे खातीर इतले व्हडले जॅम्प आमी मारलेले. ह्या मतदारसंघान तुमी जाणा आसतले जेन्ना हांव आयलो तेन्ना हो मतदारसंघ कसो आसलो तुमकां खबर आसा. आज आमी रस्त्याचे वयल्यान गाडी घेवन हांगा पर्यंत पावले, फुटपाथ पळयतात आनी फुडें आमी काम करपाक पळयतात. ह्या मतदारसंघान खंयचोच रस्तो जावंक नासलो. तुमी जाणा लंगरबाग रस्तो जावं म्हणून कितल्यो फावटी तुमी मारल्यो. हांव जेन्ना सकराळ येतालो सकराळचो रस्तो नासलेलो, अशी परिस्थिती आसलेली. आज हर एक कडेन रस्ते आमी पावयले, फुटपाथ पावयले. हें करता करता आमी हर एक घरांनी उदक पावयलें, नळ पावयलो, नळ फ्री दिलो, टॉयलेटी आमी जाता तितले चड लोकां भितर आमी पावयलेले. ही सगळीं कामां ही तुमचे मुखार आहा. म्हाका याद येता म्हाजे मतदारसंघ हो एकच असो मतदारसंघ आहा अख्ख्या गोंया भितर जो 4003 रुपयाचो तांदूळ रेशन हांगा हो मतदारसंघ येता. आनी खंयचोच मतदारसंघ नासतलो. 4000 लोक, 4000 फॅमिली ह्या मतदारसंघात. म्हणजे तुमी चिंतात. ह्या रितीन आमी डेव्हलपमेंट विकास केलो. उदक पावोवपाक आमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले. चांदेल प्रोजेक्ट काडलो, शेतकऱ्यां खातीर तिळारी प्रोजेक्ट काडलो. हें करता करता तुमी जाणा आसतले की ब्रीज व्हडले व्हडले आमी पंचायतीन हाडले. थर्मास ब्रीज हाडलो, पिर्ण वजरी ब्रीज हाडलो, मडकय टू झाडाची वाडी रस्तो केलो. जे रस्ते करपाक जाय तितलेय रस्ते आमी केल्ले आहात. आतां जंय उरला बारीक बारीक कामां अशी ती आमची पंचायत लेवल जाता, खडपे जिल्ला लेवल आमी करतात. पण डेव्हलपमेंट विकास आमी खंयच दवरूं ना. बोट दाखयत थंय विकास केलो, बोट दाखयत थंय आमी विकास हाडलेलो आनी विकास केलो. त्या रितीन आमी काम करता करता हर एक मंदीर आमी बांदलें. एक मंदीर आमी सोडूं ना, सगळीं मंदिरां आमी उबी दवरली. खंयच्याय पंचायतीत आमी त्या रितीन स्कीम केल्यो आनी हर एक टेंपल आमी तें बांदून उडयलें. एअरपोर्ट येयलो, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयला, थंय कितलेशेच लोक लागतले कामाक. दुसरें आयुष हॉस्पिटल येयल्लें आसा. ह्या प्रोजेक्टांनी स्थानीक लोकांक, स्थानीक युवकांक काम मेळपाच्या खातीर बाबू झटत आसा. आनी म्हाका विश्वास आसा तो आपले म्हणणें आसा पळय ह्या मतदारसंघाचे युवाक जास्तीत जास्त कामाक लावपा खातीर जे तेजें म्हणणें आसा तें तो फाटीं केन्ना वीक करचो ना, फाटीं सरचो ना. हांव तांकां म्हणजे सुयश इच्छिता आमी सगळे बरे भाशेन काम करुया. हांगा खूब जाण येतले सांगपाक. आतां व्हडले व्हडले बोर्ड लायता आनी तेजेर बरयतात कितें सकाळ खंय, खंयची कसली सकाळ. कोण म्हणटा उदक फ्री दिता, कोण म्हणटा लायट फ्री दिता. कांय ना. आमच्या मुख्यमंत्र्याचेय बोर्ड लागलेले आहा, तेणें थंय बरयल्लें आसा कितें कितें स्किमी आहा पळय त्यो गोंयांत. खूब स्किमी आसा. आतां सारे जर एक युवा जर आपले कारखानो कितें बारीकसो सुरू करतलो, धंदो सुरू करतलो जाल्यार ताका ऑन द स्पॉट 25 लाख रुपया सरकार दिता. ही स्कीम आमी आतां आसा, हे म्हणटा फाल्यां दितले. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचें स्थिर सरकार येवपा खातीर परत एकदां बाबूक निवडून दिवपाक जाय. आनी एक प्रश्न काही लोक बेश्टे रुमर सुटयतात, बाबूक तिकेट ना रे. पयर आमच्या अध्यक्षान खुद्द सांगलेलें आसा हांगासर की तिकेट ही बाबूक रकात धाडलेलो आमच्या इन्चार्जा कडल्यान. त्यामुळे तुमी कांयच चिंता करपा हालपाची गरज ना. तुमी हांगासर म्हाका सगळें दिश्टी पडटा. तुमच्या मताचो पावर आसा पळय तो बाबूच्या फाटल्यान उबो करा आनी बाबू तुमच्या पावराच्या आदाराचेर तुमची कामां करतलो. हांव चड उलयना, पूण हांव परत एकदां बाबूक तुमचे सुयश इच्छिता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं.